बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सोबे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, पाटलावदार आपल्या गुरुजीचे पाठ सोडिना. ताच्या मना काळजान जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्याक परगोडटल्या बोगोर रावना. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता आनी सगल्यांक सोगोट जावन वावुरता. आनी हे तोरेन एक खरो शीस आपल्या जिविताच्या मांडेवमंतल्यान गुरून शिकयलोले दाखयलोले ते दिसपट्टी जिवन आपल्या गुरूक गोवाय दिता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय भागिवंत फ्रांसीस शावेऱ्याचे देखीन जेजूची पाटलावदारा म्हूण गोवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारांत परगोटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायतें सोंसूंक पडलें. तरेकवार आव्हानां फुडें करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक ताणें सोडूंक ना. आपल्या भावार्थाक सोबता तें शिसांनी केलें आनी तांचें जिवीत मुखार अमोर जालें. आमकां जो एकलोच होच क्रिस्ताचो उलो पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताची ओळख आनी अनुभव घेवंक वाडोवंक. आमच्या उतरान कोरन्याचो पडजोळ दुसऱ्यांक जावंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान भागिवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गोवाय कोर म्हूण मागुया. अपुर्बायेच्या भाव भयणांनो, कसल्या भावनांनी आमी हांगासर एकठांय जाल्या ती आतांच आमचे भयणीन आमकां उगडास केला. भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन पाटलावदार कशेन जिवन जेजूक गोवाय जावया. भाव भयणांनो, सगल्यांक आमकां देवान विचून काडल्यात आपलो पाटलाव करूंक. पूण जिवितांत आमी जायते पावटी हो पाटलाव करूंक विसरल्या. कित्याक पोटांत काळजांत राग धरून आमी रावल्या, दुस्मानकायेन जियेल्या आनी हे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक आमी प्रयत्न करूंक ना, आमी वेळ करूंक ना. आमच्या उतरांतल्यान कोरन्यांतल्यान आमी वायट केलां देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. आनी कितें भाशेन बेनावलीं डिनरी, जातूंत वार्का, ओर्ली, कार्मोना आनी काबिलसी हीं भाव भयणां हांगासर आसात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आनी आमी जोण एकलो भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं आयल्या. देवान आमकां सोबार देण्यांनी आशिर्वादान ग्रेस्कायेन भरूं म्हूण मागून ह्या बलिदानान खुशालकायेन वांटो घेवया. आनी आमी चुकल्या देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बराबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव
आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक Amen. सो प्रार्थुया आमची जण एकल्याची गरज दोनया देवाच्या हातान घालुया विस्वासान माग भावार्थान केल्ले मागणे दोनी देव आयकोताच मोगाड बापा तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोड आनीक चोड बोर आनी उर्बेवोन कोर अशें बागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन पाटलावदारांक कशी जेवन जेजू तुका गोंय दिवंक आमकां तूं निर्मी ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. बसुया देवाचें उतर आमी चितान आयकुया दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप हांव दानियल एकदम गाबल्लो आनी म्हज्या तकलेंतल्यान दर्शनां गळटालीं तांकां लागून हांव सामको कापूंक लागलो म्हणटच तुंय लागीं आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगळें घडलां तातूंत कितें सोत आसा तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें जबाब दिवन हे वस्तूंचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो ही 4 व्हडलीं जनावरां म्हटल्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा पूण राजपदवी भोवत्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी सदांकाल सासणाच्या सासणाक राज तांचें जातलें तेन्ना हांवें चवथ्या जनावराचो अर्थ विचारलो कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें एकदम भिरांकूळ कित्याक ताचे दांत लोकडाचे आनी ताचे चोपके पितूलचे ते खाताले पिठो करताले आनी उरला ते आपल्या पांया पोंदाक माडयताले तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 2 शिंगांचो अर्थ हांवें विचारलो आनीक एक दुसरें शिंग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी हे शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें हें शिंग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें हें सगळें हांवें विचारलें भक्ता कडेन झूज मांडून तांकां दोमायताले म्हूण हांवें देखलोलें तेंच शिंग हें पूण शेवटाक काळा योगा आदलो तो आयलो आनी ताणें भोवत्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून आनी तेन्ना भक्तांनी राज आपल्या ताब्यांत खंयचो वेळ पावलो ताणें अशें म्हणलें चवथें जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतलें तें चवथें राज हें राज हेरां राज्यां परस वेगळें आसतलें तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें पांयां तोळा तिका माडयतलें आनी तिजो चुरो कोत्तले 10 शिंगाचो अर्थ असो हे राज्यांतले तेग राजा उपजतले आनी हाच्या उपरांत आनीक एकलो राजा
हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी तेगा राजाक सोकला उडयतले. तो बोवर्त्या देवाचेर आड उलयतलो आनी बोवर्त्या देवाच्या भक्तांक तो सोतायतलो. काळ आनी सोमूत तो बोदलूक सोदतलो आनी देव ताका भक्तांक आपणाच्या आदीन करूंक दितलो आनी भक्तांक ताच्या आदीन करतलो. एका काळाक, 2 काळाक आनी अर्द्या काळाक पूण ताची मनसुबी जातली आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानाश करून ताचे निसणटण करतलो आनी पदवी आनी रायपण आनी अंत्रोला काळा आसलोल्या सगल्या राजाचे व्हडपण बोवर्त्या देवाच्या भक्ताचे पोरचेक देव दितलो. ताजी पदवी सासनाची पदवी आनी सगलीं सोमराजा ताजी सेवा करतली आनी ताचें आयकतली. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. पोतून म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. मनसुबेच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराक वाकानात. इस्रायला सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. जबाब ताका मान दियात, मोहिमा दियात, सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पराच्या याज्ञिकानो सर्वेस्पराक वाकानात. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. प्रमाणीक मनशानो सर्वेस्पराक वाकानात. भक्तिवंत आनी कालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. शुभ वर्तमानाक उबी रावा. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकलोर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यांत. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें
आनी फळां दिवचीं तोगतात तसलीं फळां अशें म्हज्या बापाचे नांवी कोणें तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो तुमी तर सुरवातेचीं उतरां आयकल्लीं जाल्यार तोच जावन आसा सांशेप कसो ह्या आयच्या नियाळाचो आनी आयज विशय घेतला ताचो पाटलावदार आपल्या गुरीची पाट सोडिनात ताच्या मना काळजांत जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक परगटल्या बगर राबोनात पाटलावदार आनी गुरूची पाटलावदार दोग तरेचे गुरू आसात आमी जाणा आश्रमांत जुंयसर चुंयसर आश्रम आसात अदीक करून नॉताक थंयसर जायतो लोक वेता जायते शिश्य वेसत आनी ते आपणाचे गुरूक विचून काडटात आय वील गो टू दिस पर्टिक्युलर आश्रम बिकॉज दॅट पर्टिक्युलर गुरू इज गुड और आय वील गो टू अनदर आश्रम ते आश्रमांत ते गुरू विशीं ते खबर काडटात आनी ते गुरूंत ते मोठांत वचोन भरती करतात आनी थंयसर राबून त्या गुरूशी शिकतात जावं इंडियन स्पिरिच्युएलिटी जावं योगा व आपणाच्याच कुडी मनाची सवस्काय शांतपण ते गुरू वरवीं शिकतात पूण ते आपणाच्या गुरूक विंचून काडटात पूण आमी हांगासर आमच्या गुरूक जेजूक आमी विंचून काडूंक ना आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बरे भाशेन सांगतात तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ही जावन आसा अंतर ह्या आश्रमांतले गुरू आसात आनी जेजू विशीं शिसांक देखून जेजून वेंचून काडल्यात आपणाचो पाटलाव करूंक आनी आपणा फाटल्यान हो क्रिस्ती धर्म देवाचें राज परगटूंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां केन्ना वेंचून काडली जे दिसा आमी पवित्र स्नान घेतला त्या दिसा जेजून आमकां वेंचून काडल्यात आनी वेंचून काडल्यात की आमी जेजू गुरूक अदीक आनी अदीक ओळखूंक आनी उपरांत दर एक संस्कार आमकां ह्याच जेजू विशीं आमकां ओळख दिता आमचो भावार्थ तिरायता तर आयज आमी जर नियाळ करता बागयोन फ्रांसीस शाबेराचे परबेक तयार करतना बागयोन फ्रांसीस शाबेरांचे देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोबाय दिवया बागयोन फ्रांसीस शाबेराकूय जेजून केरीत भाशेन वेंचून काडलो बागयोन फ्रांसीस शाबेर पारीस गांवांत व्हडलो नांव वस्ती शिक्षक जावंक सोदतालो ही वॉन्टेड टू बिकम अ फेमस प्रोफेसर इन द वर्ल्ड मुजे असलो आनीक प्रोफेसर ना हें जावन आसलें ताचें मन पूण पोत्तून पोत्तून इनास त्या लॉयला वरवीं तूं तर सगलो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत कित्याक उपकारतलें पोत्तून पोत्तून ही उतरां ताच्या कानार काळजार सादोयलीं आनी तेन्ना ताणें
संवसारी वडपण सोडून जेजूक आपणाचो गुरू केलो आनी गुरू करून आपणाचो गांव देश सोडून आमच्या भारतांत आमच्या गोंयांत आयलो, जपानाक गेलो आनी चीनाक देखून वचूंक स्वप्नांत आलो. ह्याच आपणाची गुरूची ओळख तांकां दिवंक. पूण देवाची येवजण दुसरीच. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज नियाळ करतना आमी आमच्या गुरूची कशे परी आमी पाटलाव करता. देवान आमकां कितें भाशेन विंचून काडल्यांत म्हूण पेद्रू आपणाचे पयले चिटेंत अशें म्हणटा. पूण तुमी देवान विंचून काडलेलें कूड, तुमी तेच देवा रायाचे यादनीक, तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र, तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजां. बागेवन पेद्रू आपले चिटेंत उगडास करता की आमकां विंचल्यांत आनी पवित्र स्नाना दिसा आमकां सगल्यांक यादनीक केल्यांत. तुमी सगळीं यादनीक, हें आमी विसरचें न्हय. आनी तुमी यादनीक देखून मिसांत वांटो घेतात. कायदो म्हूण मिसांत वांटो घेयनाकात, पूण तुमचें यादनीकपण वेव्हारांत घालून जेजूचो पाटलाव करूंक. हालींच रोमा शारांत दुसरो भाग हे परिशदेचो सोंपला आनी थंयसर पापसाय पत्तून म्हणटा, यू आर द पीपल ऑफ गॉड. तुमी देवाची पोरजां, तुमी मागलेली, जेजून विंचून काडलेली पोरजां, आपणायलेली पोरजां तुमी. आनी आयच्या शुभ वर्तमान जेजू उगडास करता, तुमकां विंचल्यांत बेश्टेच कांयच्या कांय क्रिस्ती जिबेत जिवंक न्हय, बट टू गो एन इल्ड फ्रूट, तोगता तसलीं फळां तुमी दिवंक. आनी हे भाशेन तुमी तुमच्या गुरूची सेवा करूंक, पाटलाव करूंक. बागेवन पावलू गालेस्करांक बरोवन म्हणटा, शुभ वर्तमानांत तर आमी आयकलां, तोगतात तसलीं फळां, तोगतात तसलीं फळां दर वेळाक आमकां खावंक मेवतात तसलीं न्हय. आतां थोड्याच वेळार आमकां काजू मेवतले, उपरांत आंबे मेवतले, तसलीं फळां न्हय. तो गालेस्करांक बरोवन सांगता, पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता. मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता, काळजांनी खोल कुशालकाय उपसयता, एकामेका लागीं संधान करूंक शांती वसयता, धमकावणी मुखार तोंड रावंक बिखाम खूल करूंक शांती बसयता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस अशें करता आनी आपल्या भांडारांतलीं ही बरीं फळां उत्पन्न करता. तर आयज तर बागेवन फ्रांसीस शाबेराबाचे देखीन जेजूचो आमी पाटलाव करतलीं जाल्यार बागेवन फ्रांसीस शाबेरान आपणाची येवजण सोडून दिली, आपणाचें व्हडपण सोडून दिलें आनी जेजूक इनासा वरवीं तर ताका विंचून काडलेलो जाल्यार हांव आतां एक गुरूक विस्वाशी रावतलो. आनी इतलो विस्वाशी रावलो की मरोसर हेच जेजूक ताणें दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. आयज सेवा धर्मीक वरां सरता आनी फाल्यांतान आदवेंताचो पयलो आयतार, न्यू इयर इन द चर्च इन लिटर्जिकल लायफ. तर आमकांच आमी विचार करुया, हें आख्खें वर्सभर कसलीं फळां आमी उत्पन्न केल्यांत. फादर सुरवातेक म्हणटालो, दुस्मान काय राग घेवन आमी तर आमकां आयल्यांत जाल्यार ही जेजूक सोबनात. जेजूक तर आमी गुरुजी केला
आनी जेजून तर आमकां आपणायल्यान जाल्यार हें आमी सगळें सोडून दिवंक आयज भास दिवया. आनी जे परी बागयोन पावलो उगडास केला गालेसकारांक बरोवन मोगाची फळां, शांतीची फळां, ल्हानबायकायेची फळां, बोगसण्याची फळां दिवन आमी बागयोन फ्रांसीस शावेरान जेजूचो पाटलाव केला तेच भाशेन आमी करूंक आमकां कृपा आनी गोठाय हे मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. देवान आमकां विचून काडल्यांत मोरोपुऱ्यान विस्वाशी रावूंक, ताका गोवाय दिवंक, ताचो पाटलाव करूंक. तर थोड्योश्यो गरजो आमच्या सुर्गींच्या बापा फुड्यांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आपल्या वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावंक आपूण सांगता तें तांच्या जिवितांत दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे आटे विटे समजून घेवंक धर्मा मदें तोंटे उपरासतात ते सुटावे करूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविताची बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया. आमी सोमेस्तांनी जेजूचे जोलटे फोलेर कशे बागीवंत फ्रांसिस्का भाशेन उर्बेवंत गोवाय आमच्या सोनभोंवती आशिल्ल्यांक बऱ्या उतरांतल्यान कोडण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतेल्या दर एका म्हत्वाची भयणांनी जेजूची विचून काडलेलीं नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजू गोवाय दिवंक तांकां कृपा मागुया. बापा, आमचें मागणें आयकून घे. ह्या आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान थोड्योश्यो गरजो तुज्या मुखार घातल्यात तेतूं स्विकार कर. पूण आमची कशी न्हय बापा, तुजीच कशी जावं दी हें आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसुया. उंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया.
उबे रावया. अपुर्बाईच्या बाबा भयणांनो, मोच्याने तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायन तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे आमी मागतां तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदंताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमची पावसोत सोमोर पुंची. तेच पुरींचे वण जातोच ताणे हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवा हसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात. ही मोझ्या रोगताची ही काल्स नवे आनी ससनी कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे हे बोगसोने मेलच्याक तुमचे हे पावसोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारो तो
हे म्हज्या उगडासाक खोरा. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्युत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीबोन सुसे, बागीबोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या गुरून जेजून आमकां सगल्यांक वेचून काडल्यांत आपलो पाटलाव करूंक आनी आपले घोवाय जावंक. ह्या वेळार सगली आमच्यो गरजो बापाच्या हातान घालुया. आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, आवय बापाय खातीर, भाव भयणां खातीर, पिड्येंत आसलेल्या पासत, हांगासर आसात परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतल्या पासत, आमच्या वावरा धंद्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागून आनी मेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगळी आमचे हात जोडून सौखास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवचकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथॉलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचो जेजू आमच्या काळजाच्या गोरांत आयला. ताका दिन वाचुया, वाखाणुया, आर्गां दिवया. आमचें जिवीत म्हणल्यार एक देणें. ओजापूच आमच्या माय बायच्या एकवटा वरवीं आमकां ताणें फावो केला. आमचे कुडीचो सांद्यान सांदो ताणें एकमतीन आनी मांडावडीन गुंतून सांबाळून दवरला. ह्या सगल्या बरेपणां खातीर गुरू जेजूक आमी आर्गां दिवया, दिन वाचुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावां भयणाच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. पूण तुजी पाटलावदार कशी जिवंक, तुका जेजू घोय दिवंक, आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान बरीं फळां दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी. ही आमी मागतां तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. मातशी बोचुया. आयची मिसाची बॅट समोर उमल्या फादर ओबाल्ड फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्या फादर टोनी फेर्नांडीस आनी तशेंच गायनाची मांडावळ फादर रोलंड कार्वालो हाच्या हाताखाल जाल्या. तांकां सगल्यांक आमी दिन वाचता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6:00, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:45 आनी 10:30 पोरबेचे मीस. उपरांत 1, 2 2, 3, 4, 5 आनी 6 भाशेन 6 इंग्लीश भाशेन. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेचे साक्रिस्तीन ह्या दिसांनी फकत सकाळचे 5:30 ते 11 पासून तुमच्यांनी वचूंक जाता. फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटरची डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत तुमच्यांनी ती दिवंक जातात. तुमच्या खासा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तुमी ती दिवची. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पयस संस्काराची भोजन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणान भाग घेतलेल्यांक तशेंच वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगल्यांक आमी दिन वाचता. आयचो दीस मोटवाशी भयणा पासत भेटयला. फाल्यां 11 पुर्तुगेज भाशेन मीस जातलें आनी आयज आतां हे मीस जाल्या उपरांत 12:15 कन्नडा भाशेन मीस आसतलें. ह्या मिसार रोमार घेवन आयल्यान बाणाले वाराडो आनी फिरगोश्यो आयल्यात त्यो कार्मोणा, कावेलोसी, वार्का, ओर्ली आनी सेरावली. 5 तारखेर डिसेंबराचे मंगळारा मिसां जातलीं हांगा सकाळची 6, 7, 8 आनी 9:15. मीस सोंपतच ह्या मिसांत वांटो घेतला तांणी पयलीं भायर सरचें आनी उपरांत ते फुडल्या मिसाक आयल्यात तांणी भितर सरचें. उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं भाग्योन फ्रांसिस्काचे देखीन जेजूचे पाटलावदारां जावन त्याच गुरू जेजूक आमी गोवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान आमी करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काडीस सोगल्यांच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी ह्या संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार सोण एकल्यान आपली गरज उबारची. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवणेन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन.